तेरेखोल आनी आमाणे धरबांद नासतना रेंव काडिल्ल्यान लोकवस्तीक भंय पडला. न्हंयच्यो देगो कोसळपाक शकतात म्हूण विधानसभेत आज हुस्को उक्तायलो. रेंवकाराचे नजरेन हो प्रस्न संवेदनशील आसलो तरी पर्यावरण सांबाळपा खातीर सरकारान योग्य उपाय काडचो अशी सुचोवणी सभापती राजेंद्र आल्लेकारांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या आदेशा प्रमाण सरकार रेंवेचे वेवसाया खातीर नेम अधिसुचीत करतलो. मात त्या लोकांक वाऱ्यार सोडचो ना अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिलें. जवळजवळ एक माड पूर्ण भितर पडटलो इतली खोल ती न्हंय जाल्या आनी दिसान दीस तिचें पात्र हें रुंदावत चल्लां. आतां हें पात्र अशेंच रुंदावत चल्लें जाल्यार तडीर जी लोकवस्ती आसा ती लोकवस्ती सुद्दां एक दीस ही न्हंय गडप करतली असो भंय आसा. आनी हें जर अशें चल्लें जाल्यार इतर ठिकाणी मागीर तें पेडणे म्हणात हांगा बाकीचे कडेन किंवा कोलवाळ पुला कडेन किंवा आमोण्या खांडोळ्या पुला कडेन जें रेती काडपाचें प्रकरण चलता ताजो सुद्दां एक भयंकर इफेक्ट फुडल्या कांय वर्सांनी आमकां दिश्टी पडटलो. त्यामुळे म्हाका दिसता हे जे सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्सा प्रमाणे वी करता रुल्स एंड रेग्युलेशन ते रुल्स एंड रेग्युलेशन इमिजिएटली आमी करून घेता आनी हांव एश्युरन्स दिता हाका whereas I will take care of people who are involved in mining activities so that they are not thrown on the road. At the same time, for greed, environment damage will not be permitted. त्या लोकांची कशी काळजी घेवपाची ताजो विशय जातलो. पूण तांचेर कितें कंट्रोल आसा काय ना सद्याचे रेंव काडपा वता तांचेर कित्याक मदीं ताजो मागीर बाकीचे आफ्टर इफेक्ट आहा. रेंव काडली तेन्ना गांवांतल्यान रेंवेचे ट्रक वता. फाटीं कुमारजुंवे आनी हांगा मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो की थंयचे लोक मागीर रस्त्यार देंवचे पडले लोकांक. माननीय मुख्यमंत्री हो प्रश्न सिरियस आसा, खूप गंभीर आसा. कारण तेरेखोल नदी सगळी जी न्हंय आसा ताणें मुख्य उल्लेख केल्ली ही पूर्णपणे हळूहळू कुसळत जाल्ली आसा आनी पात्र वाडत गेल्लें आसा. अत्यंत बाकीच्यांचे सांबाळून तुमी जशें म्हटलें तशें तांकांय प्रोटेक्शन दिवन हें करपाक जाय. बेगींतल्या बेगीन पॉसिबली बाय दीस मंथ एंड वी विल वर्क आउट सम मेकॅनिझम बिकॉज कितें आसा तुका सांगलें आश्वासन दिलें आनी मेकॅनिझम. गोंयाक आकांतवादाचो धोको आसा आनी हें मतींत घेवनूच फुडले कांय म्हयने भितर आकांतवाद विरोधी दळ तयार करतले अशी घोशणा पुलीस महासंचालक किशन कुमारान केल्या. प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतींत तांणी ही गजाल सांगली. मात IPS अधिकाऱ्या वयल्यान केंद्र आनी राज्य सरकारा मदीं चलपी झगड्याचेर उलोवंक तांणी न्हयकार दिलो. Sir, how strong and intense are these terror threats? See, there is no denying of the fact that there is a threat, and there is a continuous threat. ATS बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes. 3 साल हो गए. Yes. फाइल यहाँ से इस ऑफिस से फाइल होम मिनिस्ट्री को जाके 3 साल हो गए. अभी तक एक बंदा नहीं दिख रहा है. It is on a definite footing. ATS is in the process of getting shape. Some policemen in Goa police force have become more loyal to their political masters than the uniform. See, अब आप इस तरह की बात कर रहे हैं. I think this is a thing which I should not comment upon, and at least I have not experienced it at all. There is a tussle between Goa police and Union Home Ministry on the IAS officers being sent from center to Goa. आप DGP है, सच्चाई क्या है? झगड़ा कितना है, कितने लेवल पे है और वातावरण कितना गर्म है? जो चीज मेरे दायरे में ही नहीं है उसके बारे में मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? So you are skillfully avoiding this question. I'm not avoiding. See, when I'm not the concerned person and it is not within my ambit. You are the Director General of Police of Goa Police Force. I have officers; they are working very well. So no comments on this. होणाच्या गाल कंपनीक वायट अर्थीक परिस्थितींतल्यान भायर काडपा खातीर सरकार आनीक पयसो घालपाक तयार आसा. पूण उद्देग चलतलो जाल्यार कंपनीक घडये आपली पारंपारीक उत्पादनां बदलची पडटलीं अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभेंत स्पश्ट केलां. हे कंपनीक साल्वार करपा खातीर थंयचे वेवस्थापनाचेर जाणकार तंत्रीक तज्ञ नेमचो, थंयच्या कामगारांक वाऱ्यार उडोवचें न्ही अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी राणे आनी आमदार नरेश सावळान केल्ली. Speaker sir, my question is the steps taken by the government to upgrade plant and machinery of Goa Auto Accessories Limited, that is GAL. ऑटोमोबाईल कॉर्पोरेशन म्हणजे टाटा कंपनीक
वेगवेगळे प्रेस कंपोनंट दिवपा खातीर स्टार्ट केल्ली. आतां जालां कितें, तांच्यांनी सगळे आपले प्रेस कंपोनंटचे रिक्वायरमेंट जे आसा ते पुण्या म्हऱ्यान जेजुरीक घालिल्लें आसा. त्यामुळे हांगाच्यान तांकां व्हरपाक अडचण जाता. पुना इज मोर कॉम्पिटेटीव दॅन गोवा अदरवायज ऑल्सो, आनी तातूंत भितर हो 7% एड जाल्यामुळे कंपोनंटाक डिमांड कमी जाला. एक म्हणजे गव्हर्मेंट कांट रन प्रोडक्शन फॅसिलिटी. लेट मी बी फ्रँक, कामगारांचो आग्रो आसता आनी एकदां हांव तांच्या बरोबर उलयतलो, तुकाय भितर इनवॉल्व करता, थंयच्या आमदाराक इनवॉल्व करता आनी कामगारां बरोबर उलोवन ताका एक परमनंट सोल्युशन काडचें पडटलें. गव्हर्मेंट कॅनॉट ऑल्सो गो ऑन ब्लिडींग, सो वील हॅव टू वर्क आउट अ सोल्युशन बाय वीच दीस plant becomes viable, if required by infusion of more money, but after infusion of more money it should not go on bleeding. It has already made losses of almost 850 lakhs, 52 lakhs. त्यामुळे तू सांगता पळय तो पॉयंट तकलेन धरून तातूंत प्रोफेशनल मॅनेजमेंट हाडप, प्रॉडक्ट लायन चेंज करप आनी हाज्या फुडें फाटीं कितें जालें चुको परत्यो जावंक जायना हाजी प्रिकॉशन घेवप. बरोबर आसा, पूण इतले दीस फंडींग जालें न्ही, पूण ते फंडींग करता आसतना ताज्या बरोबर टॅक्निकल मनीस तांकां बरोबर दिवपाक जाय आसलो. हें कित्याक जालें ना? कोण आशिल्लो तो आतां पडलो इलेक्शनाक, ताणें केलें ना म्हणून. तो जो कोण पळय आशिल्लो तो इलेक्शन पडलो कारण ताणें ते केलें ना म्हणून. आतां करता हांव. I just want to suggest Question hour is over now. a technical person may be appointed. We will involve technical people. कुंकळ्ळेच्या 16 महानायकांचो इतिहास अभ्यासक्रमात घालपाचो यत्न करतलो अशें उतर भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान दिलां. 15 जुलय ह्या दिसा कुंकळ्ळेच्या 16 महानायकांक पोर्तुगीजांनी फटोवन मारिल्ले. तांकां आर्गां ओंपपा खातीर आयतारा कुंकळ्ळे जाल्ल्या खासा कार्यावळींत उलयतना पार्सेकारान हें उतर दिलें. तुमच्या ह्या चळवळीत हांव सहभागी जाता अशें हांव जाहीररित्या घोशीत करतां. आपले वागणे हो अत्यंत रास्त आसत आनी इतिहास हो प्रेरणादायी इतिहास आसता आनी इतिहास हो फुडल्या पिळये कडेन वचणें आवश्यक आसा आनी इतिहास हो अत्यंत ओरिजिनल पद्धतीन विदाउट एनी डिस्टॉर्टेशन वचणें आवश्यक आसा. खरं म्हणजे हे राजकारण्यांनी करूंक जाय, पूण राजकारण हे मताचेर घालता. जगान युरोपियन सत्ता ज्या ज्या ठिकाणी गेली ताच्या विरुद्ध जाल्लो पयलो लढो कुंकळ्ळेचो लढो. पयलो नॉन कॉपरेशन मुवमेंट जो आसा तो कुंकळ्ळेचो लढो. हें सत्य आसा, हें ऐतिहासीक सत्य आसा. ह्या लोकांनी दाखयल्लो पराक्रम हें ऐतिहासीक सत्य आसा. हें कोणें सांगिल्लें लिजेंडरी फोक टेल्स न्हय त्यो. मर्डरर म्हणू नाका, त्या वेळाचेर आमकां तुमी म्हणटाले कित्याक तुमचें राज्य आशिल्लें म्हणून, पण आज आमी मर्डरच न्ही, आमी स्वातंत्र्य योद्धे आसा अशें ठणकावून सांगणारे कुंकळ्ळेकार. हो इतिहास जो आसा तो इतिहास जर लोकांच्या समोर जर आयलो ना एक भाग जावन, तो इतिहास तो पुस्तकांतलो भाग आसा. लोकांसमोर जर उतरोवपाक जर जाय जाल्यार तो पाठ्यपुस्तकांनी येवचो पडटा ऑफिशियली. आतां घेवया एक वेवसायीक विसर.